आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी. यंदाचे वर्ष 10वे असल्या कारणान आमी ते एकदम सक्सेसफूल करपाचो आमचो मनोदय आमी केल्लो आसा. आमी लोकांकूय मिटींग बरेचशे घेवन सांगलेले आसा की हे 10वे वर्ष असल्या कारणान तुमी एकदम पुरेपूर आमकां साथ दिवंक जाय. फाटली 3 वर्सां रोटरी क्लब पणजी रिवेरा ब्लायंड भुरग्यां खातीर रायला करता. रायला म्हणजे तांचे रोटरी यूथ लिडरशीप अवॉर्ड्स असो वर्कशॉप. अंदू डेफ आनी म्यूट जांकां आयकूंक येना उलोवंक येना तांच्या खातीर प्रोग्राम करता. तातूंत तांकां मायम शिकयता आमी. मागीर हॉटेलान व्हरून हॉटेल ट्रेनिंग, हॉस्पिटॅलिटी, F&B ट्रेनिंग मेळटली. तांकां एडवेंचर एक्टिविटीज करपाक अशे वेगवेगळे तरेन तांचे लिडरशीप डेव्हलप करप हो रोटरी क्लबाचो हेतू बऱ्या तरेन ह्या कॅम्पांतल्यान जातलो. 4 दिसाचो कॅम्प. आमकां 27% अजूनय आमकां तेंच्यान दिवंक ना. 22 ऑक्टोबराक आमी मेमोरंडम दिल्ले आमचे 9 आमी मागलेले आमचे डिमांड. हितून एक 27% आसले आनी इस्कॉलांक जे रिजर्वेशन ते आमी मागलेले. पूण आज पासून कांयच जावंक ना. हजारांनी लोक पणजे वचपाक जाय. सरकार जर आमचें काम करिना की तुमच्या हातीन आहा तें काम करून घेवपाचें, तुमची आमकां साथ जाय. इतिहासान एक नोंद जातली की गोंयांतली पहिली वारी रजिस्टर वारी अशी जाल्लेली आसा आनी तेका तुजो मान मुळगांव वारकरी संस्थेक वयता. एक्चुअली वारी आमची वारी वयतली 5 जुलय आमची वारी वयतली. हांगच्यान मुळगांवच्यान वारी स्टार्ट जातली 5 जुलय सकाळची. त्यासाठी आमी आतां हेच्या गुढीपाडव्याच्या मुहूर्ताचेर जी वर्षपद्दत प्रमाणे गुढी संवसार पाडवो जो वर्षपद्दत प्रमाणे तेन्ना आमी प्रवेशिका स्टार्ट करता एंट्री. तशें आमी ह्या 11 एप्रील 2013 तेन्ना प्रवेशिका सुरू करतली. त्या दिसा पहिली साहित्य कृती एका निरांजनच्या रूपानं साहित्य शारदेच्या दरबारामध्ये आज भेटलेली आहे. या कलाकृतीचं नाव निरांजन असणं हे मला वाटतं मुद्दाम ठरवून केलेलं नाही. कदाचित ते सहजपणेही घडलेलं असेल. प्रत्येक गोष्ट जी घडते त्याला काहीतरी कारण असतं. त्याचं नाव निरांजन आहे. आहेत मृत्यूलेख त्यामध्ये. तर माधवरावांचे चौफेर नावाचे काही खंड त्यांच्या साप्ताहिक सदराचे प्रसिद्ध झालेले आहेत. पण अग्रलेखांचे झाले असतील पण मृत्यूलेखांचा संग्रह आलेला नाही. आता मला खरं तर तो उल्लेख इथं करायचा नव्हता पण परेश प्रभूने माझं पुस्तक येणार आहे आणि विष्णुबंधाचं पण येणार आहे त्या संबंधात थोडी माहिती दिली. तर मला सांगायचं होतं की तो मान बहुतेक मला पहिल्यांदा मिळाला असता. 85 मृत्यूलेखांचं सगळं पुस्तक तयार आहे. आमदारांनी केल्ल्या आरोपांचा उत्तर गोंयच्या टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांनी निषेध केला. रोहन खंवटे, विष्णू वाघ, मिकी आनी नरेश सावळान टुरिस्ट टॅक्सीवाले पर्यटकांक नागयतात अशें विधानसभेत म्हणिल्लें. आमदारांनी टॅक्सीवाल्यांची चूक मागची. पर्यटकांक TTAG नागयता आमी न्हय अशें संघटना म्हणटा. गोंयांत टुरिस्ट टॅक्सींचो अर्दो धंदो रशियन माफिया चलयतात. तांचेर पयली कारवाय करात अशें टॅक्सीवाल्यांनी मागला. टुरिस्ट टॅक्सी रेंट कार करूंक परवानगी दिवची अशें संघटना मागता. विधानसभेन या 4 MLAंनी आमचेर आरोप केला की आमी टुरिस्टांक लुटता आणि या शब्दाचो आणि या उतरांचो आमी सारको निषेध करता. आमी चोर न्हू. चोर हे TTAG चोर. ते फॉरेन करन्सीन टूर करता ह्या आयिल्ल्या टुरिस्टांचे. आमकां चोर लुटेरो म्हणसर आमी कोणाक नागोवंक ना. आनी हे पळय मिनिस्टर आसा की MLAs आसा ते आमच्या गाडयेन केन्ना भोंवंक ना. मागीर तुका कशें कळ्ळें एकट्यान इंटरनेट अपडेट केलें म्हणून तुमी आमचेर चोर म्हणटात. तुमी आमकां 4 कंप्लेन कालंगूट पुलीस स्टेशनाक एका तरी कंप्लेनीचेर एक्शन घेतला जाल्यार तुमी सांगची. हे रशियन येता लोक हांगासर धंदो करता, काम करता विदाउट वर्क परमीट, विदाउट वर्क विजा. टुरिजम अर्दे चलयता हे माफिया, रशियन माफिया. जर आमी टॅक्स भरात, टुरिस्ट टॅक्स भरात, इन्शुरन्स वाडयल्ले आहा. नाव 40% ऑफ वॉट द इन्शुरन्स 40% इन्क्रीज जाला ओनली फॉर द कमर्शियल व्हेकल्स. आणि त्यांचे कडेन मागता की आमकां अशें परमीट दिया जी आमची गाडी आसतली तितून भाडी मारतली आणि रेंट कार करतले. त्या कारण आमचे आता आमी जाल्यार इन होल वी आर गोइंग टू सरेंडर ऑल आवर टुरिस्ट टॅक्सी परमीट टू गव्हर्मेंट. लेट देम द गव्हर्मेंट गिव अस द परमीट, rent a back taxi and for use
फॉर द ट्युरिस्ट. नाल्यार आमकां गव्हर्मेंटान जॉब दिवचे, कित्याक सगळे आमी शिकलेले आहा. टॅक्सीक मीटर बाय वीच लॉ, वीच एक्ट यू आर गोइंग टू पुट द मीटर फॉर द टॅक्सीज. आमी चॅलेंज करता गव्हर्मेंट, ऑल इंडिया टॅक्सीक मीटर तुमी घालूनच दाखयात. 33वी PSPB आंतर आस्थापन कॅरम सर्त आयताराच्यान मिरामार सुरू जाली. ह्या सर्तीत देशभरातले नामनेचे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावेले कॅरम खेळगड्यांनी वांटो घेतला. पेट्रोलियम कंपन्यो, IOC, ONGC आणि हेर कंपन्यो ह्या सर्तीत वांटेकार जाल्यात. ही सर्त बुधवार मेरेन चलतली. 33वो PSPB इंटर युनिट कॅरम सर्त आयतारच्यान मिरामारच्या गास्पर डायस सभाघरात चालू जाली. पयल्या दिसा 3 सर्ती जाल्यो. दादल्याच्या गटात IOCLान EIL पंगडाचेर 3-0 अशें जैत मेळयलें. बायलाच्या गटात IOCLान गेलाचेर 3-0 अशें जैत मेळयलें. दादल्याच्या ब गटात HPCL पंगडान गेलाक 2-0 असो हारायलो. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. 2 ते 5 मे मजगती कळंगुटे दर्यावेळ राष्ट्रीय पांवड्यावेली 6वी कबड्डी सर्त जावपाची आसा. गोंय कबड्डी संघटना ही सर्त घेता. देशभरातल्यान 50 पंगड ह्या सर्तीत वांटेकार जावपाचे आसात. दर्यावेळांचेर असल्यो सर्ती घडोवन हाडल्यार तातूंतल्यान पर्यटनाक उर्बा मेळपाक आदार जातलो अशें कळंगुटेचो आमदार मायकल लोबो म्हणटा. Organizing it on 5th, 2nd May to 5th May at Kalangut Beach. This mega event will be held on Kalangut Beach. Around 50 teams, out of which around 400 players and around 150 officials will be participating in this event. This mega activity of our association when we took charge in July 2012. For this event, we are getting support from all affiliated units of our association. For this mega event, we form a special organizing committee headed by Mr. Michael Lobo. म्हाका दिसता कबड्डीक व्हडलो इंट्रस्ट गोंयान दिनान, आनी जेन्ना आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इंटरस्टेट कबड्डी जाता ऑल इंडिया लेवलाचेर, म्हाका खोशी भोगता आनीक स्पोर्ट्स गोंयान येवचे, आनी स्पेशली रिलेटेड टू बीच जेन्ना येता. आतां बीच कबड्डी तशेंच आमी बीच व्हॉलीबॉलूय करूंक सोदता. आनी बीच व्हॉलीबॉल जेन्ना आमी म्हणटा इंटरनॅशनल लेवलाचेर बीच व्हॉलीबॉल जाता, ऑल कंट्रीज पार्टिसिपेट. असले इव्हेंट जर आमच्या गोंयान जाय जाल्यार ट्युरिजम बुस्ट जातले. ट्युरिजम जेन्ना बुस्ट जाता डेफिनेटली ऑल गोवन्स वील गेट द बेनिफीट. आमचो इंट्रस्ट इतलोच आहा जेन्ना आमी खाली ट्युरिजम म्हणटा, जेन्ना हे सगळे स्पोर्ट्स एक्टिविटी ट्युरिजमान येता तेन्ना आनीक उमेद येता. डेफिनेटली गोवा वील गेट वॉट इट डिजर्व्स. गोंयान सुद्दां मॅन एंड वुमन टिमीची जोरदार 8 तारखेच्यान कोचिंग कॅम्प चालू जातलो. आनी ह्या बीच कबड्डीचे प्लेयर जे आसा पळय गोंयचे ते 5 नॅशनल खेळोन बरे खेळ्ळे आसा. आनी ह्या फुडें ते ह्या बीच नॅशनलाक गोंयच्या बीच नॅशनलाचेर पदक मेळोवपाचो प्रयत्न करतले. कलंगूट समुद्र किनाऱ्याचेर आमी 6 कोर्ट तयार केल्ले आसतले आनी ते लोकां खातीर एक गॅलरी आसतली बोथ सायड तशी अरेंजमेंट केल्ली आसा. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.